Honorable Speaker, विजय सरदेसाई, श्री वीरेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn as regards observations passed by the inquiry committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the examination paper leak in the Goa University. The measures the government has taken to implement a long-term vision document for effective functioning of the Goa University, to draw an academic roadmap of Goa University and to effectively implement the provisions of the Goa University Act 1984 and its relevant statutes and ordinances effectively. बरोबर. Speaker sir, the government has received a report of the committee headed by retired Justice Khandeparkar pertaining to the exam paper leak case of Goa University. The government is examining the report and will forward the report to the Honorable Governor, Honorable Chancellor of Goa University and Executive Council of Goa University, along with the recommendation and advisory from the state government. The government is very much concerned about the quality of education as well as the functioning of Goa University and will recommend the Goa University to conduct the thorough academic audit and prepare a long-term vision document to improve the quality and functioning of Goa University. Speaker sir, ह्या वर्षाचे स्कॅन्डल म्हणते गोवा युनिव्हर्सिटीने एक पेपर लीक झालो फिजिक्स डिपार्टमेंटान आनीक हे शॉकिंग आशिल्लें कित्याक भुरगे एज वेल एज फॅकल्टी वेर शॉक्ड बाय दीस. एक नवो रिक्रुटेड फॅकल्टी मेंबर ताणें कीज म्हणटा ते फॉर्ज केल्यो, assessed confidential documents from other faculty cabins to help his girlfriend. Speaker sir, the Vice Chancellor and the Dean of the School of Physical Sciences appeared to be shielding this individual. Was a professor allo. एक activist आणि whistle blower काशीनाथ शेट्येन हे पहिले भायर काढले. ताणे अक्षय पुलिस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. ही कंप्लेन रजिस्टर्ड झाली ना. रजिस्ट्रारान मागीर आवाज जातकर कंप्लेन फायल केली आणि ती केस रजिस्टर्ड झाली आणि मागीर सरकारान ही जस्टिस खांडेपारकर कमिटी 4 मेंबर कमिटी म्हणून ती फॉर्म केली. स्पीकर सर, पहिलो प्रश्न येता आणि ते मुख्यमंत्र्यान आन्सर करूंक जाय की जे मनीस ह्या प्रोफेसराक शिल्ड करूंक सोदताले म्हणल्यार वायस चान्सलर आणि रजिस्ट्रार तांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना आणि ती एक्शन ते म्हणटाले की वायस युनिव्हर्सिटी म्हणटे ऑटोनॉमस बॉडी सरकार तातूंत हस्तक्षेप करना म्हणून आमी हे कॉलिंग अटेन्शन मोशन हाडिल्लें आहा. स्पीकर सर, कित्याक लेजिस्लेटिव्ह ओव्हरसायट म्हणटा ती जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्रश्न असो येता की आमच्या भुरग्यांनी हे असले फुडले 20 वर्सां असल्यो अनएथिकल अपॉइंटीज आणि तांचे अनएथिकल प्रॅक्टिसीस ह्यो टॉलरेट करप काय? स्पीकर सर, हो इश्यू इमिजिएटली एड्रेस जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हांव मागतां आनी हांव तुमकां थोडे फॅक्ट सांगूंक सोदतां. 2015च्यान कितलेच RTI रिक्वेस्ट घाल्यात regarding recruitments, contract appointments, internal promotions. They have gone unanswered or received incomplete responses. This is a clear violation of the Goa University statutes. Speaker sir, despite years of governance concerns, University Act 1984 as amended up to 2017 has remained untouched. What act, Speaker sir, colonial and union territory era provisions given asa and does not fit a modern academic institution. Speaker sir, the act provides no legislative audits. हांगा आमी सभागृहान आहात आणि सभागृहान एक ऑडिट जावंकूच जाय. No elected MLA representation on planning bodies. No civil society consultation on higher education policy making Goa University an island of unaccountability. हांव स्पीकर सर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आशिल्लो, निवडून आयिल्लो स्टुडंटाचो प्रतिनिधी म्हणून एक टायमार खूब वर्सां पयलीं, जेन्ना पयलींच ती युनिव्हर्सिटी सुरवात जाल्या तेन्ना. आतां 34 ती 50 वर्सां जाता. स्पीकर सर, ह्या युनिव्हर्सिटीन अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती गरजेची. गोवा युनिव्हर्सिटीक रिसंटली एक A+ ग्रेड मेळ्ळ्या नॅकान. ताजे खातीर आय कमेंड देम, आय कॉंग्रॅच्युलेट द एंटायर फॅकल्टी फॉर देअर जॉयंट एफर्ट in collecting, compiling and fulfilling the most necessary criteria of NEC. However,
let us not forget that NAC metrics do not assess compliance with university acts or ethical standards or financial transparency or policy integrity. Even though the NAC self-study report is publicly available, it has never been discussed nor critically examined by this assembly. Speaker sir, there is no requirement to table such documents, but this lack of structured legislative oversight hampers our ability to assess the university's true condition. Speaker sir, कसलोच mechanism ना check करपाक whether the ordinances are used or misused and the statutes that are framed under the act. Speaker sir, golden jubilee तांची जातली 2034 ताजे पयलीं एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लेजिस्लेटिव्ह आणि इन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जावपाची गरज आहा आणि एक नवो गोवा युनिव्हर्सिटी ऍक्ट घडोवपाची गरज आहा. ह्या ऍक्टान एक 5 year परफॉर्मन्स रिव्ह्यू आसतलो. annual university progress reports should be assembly. Stakeholder consultation including students, parents and civil society. The act must institutionalize legislative oversight. Appointments, policy frameworks, reforms should not be buried in executive council minutes. Key decisions are public and accountable to this house. Speaker sir, एक framework गरजेचो for performance linked funding, grievance redressal mechanisms, a public grievance officer. आणि म्हाका दिसता एक जे फुडले 10 वर्सां आहा should be a time for revival, not erosion. Let Goa University become a source of pride, not concern for every student, teacher and parent in the state. Speaker sir, let us not betray the future by ignoring the present. Let us not celebrate NAC scores by turning a blind eye to institutional decay beneath the surface. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की एक हाऊस कमिटी करची immediately to clear a road map for reform at the Goa University. Speaker sir, हे जर हाऊस कमिटी करना असली कॉलिंग अटेन्शन मोशनां हाडप आनी ती डिस्कस करप म्हळ्यार पोके फार अशें जातलें. स्पीकर सर, आय मस्ट एक्सप्रेस कन्सर्न. सरकार एक सायडीन प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटींक एनकरेज करता, नवें बिल हाडटा की कॅम्पस जायनासतना पसून चालू करचें म्हणून. हे दीस शूड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ weakening the Goa University. A state-funded public university must remain the foundation of affordable, equitable and inclusive higher education in Goa. Goa University must not become a second-class institution in its own state. It must be empowered to compete with private universities, not by neglect, but by merit, vision and social commitment. Speaker sir, हांगा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर आहा आणि एकदा 2 पोस्ट भरपाक केले अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान डोमिसायल नासतना. म्हज्या पक्षान ताका घेराव केलो, ते मागीर पोस्टपोन जाले. स्पीकर सर, हाजे पयलीं ह्याच वायस चान्सलरान आनी पयलीं जो चान्सलर आसलो, पयलीं जो गव्हर्नर आशिल्लो, मनीस बरो आशिल्लो, पण ताणें 2 केरळाचे मनीस हाडून एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर अपॉयंट केले. तांचो स्टेचर केदो व्हडलो, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलाचेर आसपाचो हो ना, हें कोणें डिस्कस केलें ना. आज तो गव्हर्नर गेलो, पूण ते उरले. हो प्रॉब्लेम स्पीकर सर. येतात ते वतात, म्हणून ते दवरून सोडून वतात पळय, तेंक घेवन आमकां बसचें पडटा. स्पीकर सर, आतां ते टर्म सोंपो म्हणसर उरतले. हांव तांकां धांवणाय म्हणना, पूण हांव मागता स्पीकर सर, हे जे वायस चान्सलर कोण येतात, आतां पळय नॅकाक तांकां एक्रेडिशन मेळ्ळें. गोमंतक टीव्ही म्हणटा तांचो रिपोर्टर खंय गेलो ताचे म्हऱ्यान इंटरव्यू घेवपाक. तो म्हणटा खंय तुमचे गोंयचे पेपर सगळे आपल्याचेर अगेन्स्ट उलयता, तर धांवडायले ताका. तो मिडियाक धांवडावंक शकता. So university has become an island of unaccountability. ताजे खातीर हांव मागता स्पीकर सर, हाऊस कमिटी मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिल्या ती वयल्या वयर मातशी कारकून जाल्ले भशेन रिप्लाय दिल्या की आपूण चान्सलराक धाडटलो, हे धाडटलो, ते आमकां नाका. आमी हांगा लेजिस्लेटिव्ह ओव्हरसायट म्हणटा तें उलोवपाक बशिल्ले आहा आनी ताजे खातीर कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्लें आहा. म्हजो डिमांड आहा की हाऊस कमिटी अपॉयंट करची आनी कोण हाऊस कमिटीन घालचे ते मागीर उलोवया. करता जाल्यार पयलीं आयकुया. श्री विरेश बोरकर. हो पेपर लीक जो युनिव्हर्सिटीन जाला त्याच्या बद्दल आसलो आणि खुबशे जे पॉइंट्स आसा ते विजय बाबान कवर केल्ले आसा. पण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की हो जो रिपोर्ट येयल्लो आसा, जो खांडेपारकर कमिटीचो रिपोर्ट येयल्लो आसा, तितून खुबशे ब्रीच म्हणल्यार जे डीन जावं फॅकल्टीक खबर आसले मात तेंच्यांनी कंप्लेन करूं ना. हे कित्याक करूं ना हे तितून सांगलेलें आसा, पण सायलन्स जो कंप्लीट सायलन्स ह्या बाबतीचेर आसा. स्पीकर सर, तशेंच जो व्हायस काउन्सिलर आसा तेका पासून ह्या इश्यूचे म्हायती आसली, तेका पासून ह्या इश्यू खबर आसलो, पण तेणेन पासून तेजेर एक्शन घेवना. आनी फुडें जे आसा म्हणल्यार जे सोशल एक्टिविस्टान येवन थंय कंप्लेन घालपाची, तरी पूण ते फुडें कांय जावना. सो अशी गत जी जाल्ली आसा ह्या डिपार्टमेंटान, जो
गोवा युनिव्हर्सिटी आसा एक खूब रिनोन आमचो हे आसा तितून जाल्ली आसा. स्पीकर सर, ह्या रिपोर्टान अशेंय येयल्लें आसा द गोवा युनिव्हर्सिटी डीड नॉट have any digital lock system nor any proper CCTV surveillance of sensitive examination material storage room. स्पीकर सर, आता आमी 21व्या हितून आसा, सेंच्युरीन आसा आणि 21व्या सेंच्युरीन जो व्हेरी इम्पॉर्टंट जंय सगळो स्टोरेज करता, जे पेपर आसता ते स्टोरेज करता, थंय CCTV कॅमेरा ना. हे कित्याक लागून हो लूप होल कित्याक लागून दवरलो आसा? आता हे सिनियर कोण आसा, जे सिनियर जावं वायस काउन्सिलर आसा, जावं डीन आसा, जावं बाकीचे कोण फॅकल्टीज आसा, हेंचेर कांयच हे करूं ना. बट कोण बाकीचो म्हणजे ह्या ऑब्झर्वेशनान हे क्लियर कट आनी हे ऑब्झर्वेशन स्पीकर सर आमचे न्हू, हे रिस्पेक्टेड रिटायर्ड जज जस्टीस RMS खांडेपारकर आणि त्यांची जी कमिटी आसा हेंच्यांनी टोटल फॅक्ट फायंडींग केल्ली आसा. आणि हो सामको वेकअप कॉल जो आसा हो आमच्या सरकाराक आसा. एक सरकार म्हणटा आमकां तें लागना, आमकां थंय पळोवपाक मेळना. बट आमी जशें आमी एवरी टायम म्हणटा की सरकाराचो जो पयसो आसा हो सरकाराचो पयसो आमचो ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीक वयता. जो आमचो बजेट आसा तो बजेट एलोकेशन वयता. आनी आमी खूब म्हटल्यार आयज पळयता आसतलो गोंयचे जे स्टुडंट्स आसा तेंचे पेरंट्स आसा आनी आमी स्वता आयज सगळे डिस्टर्ब आसा कित्याक येदी व्हडली प्रेस्टिजियस आमचो इन्स्टिट्यूट जो आसा ते इन्स्टिट्यूटान असली घटना जाता. आनी गेली ती 40 वर्सां जाली, 40 वर्सां जाली एक क्लियर एकाडेमीक रोड मॅप जो आसा तो ह्या गोवा युनिव्हर्सिटीन येवपाक जाल्लो तो येवना. आतां रिप्लायन दिल्लें आसा की आमी रोड मॅपाचेर काम करतले, पण ते केन्ना काबार जातलें आनी केन्ना तेजो आमकां रिजल्ट मेळटलो हे मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा. आनी तशेंच द गोवा युनिव्हर्सिटी एक्ट 1984 हो आमकां लिगल स्ट्रॉंग लिगल आनी एकाडेमीक फावंडेशन हे आमकां प्रोवायड करता. हे इम्प्लिमेंटेशन करपाची खूब गरज आसा कित्याक हेतून सगळी प्रोविजन्स आसा ती सारकी इम्प्लिमेंटेशन अजून पर्यंत जाल्ली ना. सो हेजो प्रॅक्टीस केन्ना जातलो हेय मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर, जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा हेंकां डिसिजन मेकिंग जावं डॉक्युमेंटेशन कितें आसता, डिस्कशन आसता तितून भागीदार करिना. हांगा अशें जाता की आतां जसं सांगलें केरलाच्यान येयलो तेका वायस काउन्सिलर केलो, तेका करपाचो आसलो काय ना, तो तेजे कडेन ती हें आसा म्हटल्यार तेका क्वॉलिफिकेशन आसा काय ना हे पासून पळोवना, पूण डायरेक्ट तेका वायस काउन्सिलर केलो. पूण ते करता आसतना जो एक्झिक्युटीव कावन्सिल आसा गोवा युनिव्हर्सिटीचो तेंकां कॉन्फिडन्सान घेयना, तेंचे कडेन उलयना, जावं बाकीचे जी डिसिजन मेकिंग आसा थंय कांयच ह्या कावन्सिला कडेन जायना. स्पीकर सर, तशेंच कितलेशे स्टुडंट्स जे आसा स्टुडंट्स आपणाचे कन्सर्न जे आसा ते व्यक्त केल्ले आनी तेंच्यांनी कंप्लेन्स घातलेल्यो. जो पुअर इव्हॅल्युएशन आसा, स्टँडर्ड आसा, आउटडेटेड सिलेबस आसा, इरिस्पॉन्सिबल जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा हेज्या बाबतींत तेंच्यांनी कितलेशे कन्सर्न केल्ले, पण तेजो जो उत्तर आसा हें उत्तर दिना. सो हांगा अशें जाला की तेंचो एक आयलंड म्हटल्यार थंय युनिव्हर्सिटीन जे आसा ते आमच्या भितर कितें आसा तें आमी पळयतले, भायले कोणाक उलोवपूच ना. सो अशी जे हें आसा ते युनिव्हर्सिटीन स्पीकर सर थंय चल्ला. आमी तशेंच पळयता की जेन्ना हो येदो व्हडलो मॅटर जालो पेपर लिकाचो तेन्ना ट्रान्सपरन्सी जाल्ली ना. कित्याक लागून स्पीकर सर? कित्याक जो प्रेस ब्रिफींग दिवपाक, मिडिया ब्रिफींग दिवपाक जाल्ली ती जावंक ना. जो कॉन्क्रीट रिफॉर्म प्लॅन जो अनाउन्स करपाक जाल्लो तो जावना. हेजेर टोटल सायलन्स जाल्लो. आतां तो कित्याक सायलन्स आसा तेंय सरकारान सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव पॉयंट आउट करपाक सोदता एक इन्क्वायरी कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. आतां हो रिपोर्ट जेन्ना सबमीट करता तेन्ना तेजेर डिसिसीव एक्शन जावपाक जाय. एकाडेमीक अजून पर्यंत तेजेर एक्शन कांयच जाल्ली ना. आमी अजून हो रिप्लायन अशेंच आसा की आमी करतले, आमी पळयतले. जो हे फक्त फायलीन उरपाक, जो फायल फॉरवर्ड करता फुडें फुडें फॉरवर्ड करता अशें जावपाक जायना. हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. लॉंग टर्म विजन डॉक्युमेंट हो गोवा युनिव्हर्सिटीचो आमकां टेबल करपाची गरज आसा. आनी तशेंच हांव आनी एक मागता, जसो विजय बाबान सांगलें की आमकां एक हाऊस कमिटी, ज्या कमिटी ही मॉनिटर करतली, खांडेपारकर जो रिपोर्ट आसा हो मॉनिटर करतली आनी बाकीचे इम्प्लिमेंटेशन जे आमकां लागता गोवा युनिव्हर्सिटी एक्टा अंडर ते आमकां लागता सगळें इम्प्लिमेंटेशन करपाक ते हाऊस कमिटीचो हें करपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर, आमी पळयता की ही फ्युचरान आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फुडें व्हरपाक लागून चीफ मिनिस्टराचे बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर बी तेंचे पूर्णपणान हेजेर लक्ष आसपाक जाय. कारण जो गव्हर्नन्स आसा आनी आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्यानूच गोंयभरान भायर आमी कितलेशे जाण आमचे तरणाटे जे आसा शिकोन गोंयानूय आसा, गोंयच्या भायरूय आसा, व्हडले व्हडले सायंटिस्ट जाल्ले आसा. सो हे जो आसा हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमचो गोवा युनिव्हर्सिटी आसा आनी हेजेर लक्ष एथिकल रिव्ह्यू आनी एकाडेमीक रोड मॅप हो खूब गरजेचो आसा. स्पीकर सर, आनी एकूच पॉयंट हांव मांडपाक सोदता. आतां जो डॉमिसायलाचो मॅटर जालो आमी तेजेर बोवाळ घातलो आनी तेंच्यांनी जो फॅकल्टीज आसा तांकां हायर करपाचो, जो
प्रश्न आसा म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तेजेर रिप्लाय दिवपाक गरज आसली पण त्या टायमार ते जालें ना आयज आमी म्हणटा की गोवा A+ ग्रेड जो आमकां गावल्लो आसा तो डॉमिसायल दवरूनच गावला आमी भायल्यान घेवंक ना आनी आयज आमचे गोंयकार जे आसा जे गोंयकार कितलेशे जाण अप्लाय करता तांकां तेंचेर अत्याचार जाता हेज्या बाबतींतूय म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा सदांच आमी अशें म्हणपाक शकनात की आमकां गोवा युनिवर्सिटी लागना आमकां गोवा युनिवर्सिटींतलो हे पावर ना सो हो आमी म्हाका दिसता हे इम्प्लिमेंटेशन करपाक लागून ही हाऊस कमिटीचो हे हाडपाक आनी कोण मेंबर जातले ते म्हाका दिसता सीएमान सांगपाचें देव बरें करूं. श्रीवंजू एक दोन मिनटां. स्पीकर सर आज जेन्ना आमी एक युनिवर्सिटी जी गोवा युनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ दी बेस्ट एंड दी ओनली युनिवर्सिटी दॅट वी हॅव इन गोवा आनी जेन्ना इतलीं भुरगीं आतां आमी चोयताय आनी पेपर लीक जाला एग्जाम पेपर लीक जालें तें देखून चाय व्हरोन युनिवर्सिटीचे जे पेपर दोताय तेजी चायो डुप्लिकेट आहल्यो आनी ही गोश्ट आज येयल्ली ओनली आफ्टर अ थर्ड पर्सन कंप्लेन ऑन द 16th of March 2025. स्पीकर सर हेजेर कळोन येता की आमकोडे मॅनेजमेंट जो आहा युनिवर्सिटीचो अकाउंटेबिलिटी जी आहा एडमिनिस्ट्रेटीव अकाउंटेबिलिटी इन द पास्ट सारकें आसोना पास्ट आसोना जाल्यार मुखार कित करपाची गरज आहा हेजेर आतां मार्च 16th सन आतां जुलय 29 आमी कित केलां वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल जी इन्सिडेंट जाला ते इन्सिडंटाची चौकशी जावपाक जाय ते केलें ना तें करपा जाय पूण मार्च टेल आतां चायो आनी डुप्लिकेट ऑलरेडी सगळ्यां कडेन नाय हें कळपाक टू बी एश्योर्ड दॅट द की मॅनेजमेंट सिस्टम इज इन प्लेस सरकारान कित केलां हेजें आन्सर दिवपाचो आयज दिसाक हॅव द गव्हर्मेंट एंड हॅव द युनिवर्सिटी एस्टॅब्लिश्ड अ परमनंट ओवरसाइट बॉडी टू मॉनिटर एग्जाम इंटिग्रिटी एक्सेस across the state in all these institutions permanent body appoint केल्या की management system जो आहा हो तुम कॉमेस केला तो केलना what is the existing security protocols for exam materials existing security protocols Repetition करनाका. कितें white paper दिवचे आणि मुखावयले security protocols कितकोन implement करपा जाय हे आज हाऊसान आन्सर करून दिवचे स्पीकर श्री क्रूज सिल्वा. Because रिपिटेशन करनाका. calling attention of Vijay and Vireshan उलयता आसतना ह्या calling attention म्हाका थोडेशे डिटेल जाय म्हाका दिसता की तें इन्क्वायरी रिपोर्ट क्वेश्चन पेपर लिकेजी लीक जाल्लो सो हो रिपोर्ट ऑफिशियली टेबल केला पब्लीक केला फर्स्ट आम प्रेसाचे वाचिल्ले तेन्ना वी केम टू नो दॅट देर इज एन एलिगेशन एक प्रोफेसरान एक चेडो हेल्प करपाक क्वेश्चन पेपर काडलें दुसऱ्या कॉलेजान कॅबिनाक चाय घेवन स्पीकर सर ह्याच प्रोफेसरा कडेन ह्यो सगळ्या टिचरींगे चाय आहली जाण जावपाक जाय सेकंडली इफ यू हॅव स्टोलन सम पेपर्स आयदर बाय टेकिंग अ प्रिंट कॉपी ऑर डिजिटल कॉपी आतां ती एग्जाम कसली इंटरनल एग्जाम ओ एक्सटर्नल एग्जामचे युनिवर्सिटी कंडक्ट करता Because is the paper that is alleged to be stolen is of internal exam or external effort? If at all it is stolen, then who is responsible? Because external exam जाता चडशी टर्म काबार जातात ना आनी हे इन्सिडंट जालो केन्ना जेन्ना इन्सिडंट जाल्ले इमिजिएटली ते ऑथॉरिटी रिपोर्ट केलोच जाल्यार तेणें कितें एक्शन घेतलें कितें एक्शन घेतला बिकॉज न्यूजपेपराचेर ते येयल्ले इन्सिडंट ते इमिजिएटली येयला काय जायत वर्सांनी येयला because media report दाखयता की वायस चान्सलर इन्फॉर्म करता देर इज नो पेपर लिकेज एट द सेम टाइम सम एक्टिविस्टान एक कंप्लेन फायल केलें जेन्ना कंप्लेन फायल केलें ते स्पीकर साहेब मातशें क्लॅरिफिकेशन थोडे एक मिनट दी आनी 20 मिनटां जाली एक मिनट दी जेन्ना एक्टिविस्टान कंप्लेन केलें तेन्ना ते टिचरी सस्पेंड केलें आनी तेच फाटल्यान FIR फायल केलो तेच फाटल्यान गव्हर्मेंटानी अपॉयंट केली ज्युडिशियल कमिटी काडली We heard that the report is submitted, but वो report खुया हा आम्ही पेपराचे वाचला पेपराचे वाचला ठीक आहे भाव या पेपराचे वाचला आणि पेपर उमक्या पेपराकून मेळा ऑपोजिशन लीडर स्पीकर सर सिरियस मॅटर हा आणि एक मिनिट दे म्हाका एक मिनिट स्पीकर सर ते म्हाका दिसता या की आता एक्चुअली पयली आता रिपोर्ट हे जाल तेजेर एक्शन जालें पण लीक केलें जाल्यार हो ऑथेंटीक रिपोर्ट पेपराचेर तो ऑथेंटीक न्यू जाल्यार पण लीक केलें जाल्यार हें जातलें कोण तेजेर एक्शन जातलें तेंय कळपाक जाय. यस Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by Mr. Vijay Sardesai and Viresh Borkar. Speaker sir,
Jenna Ubraut, I stand to speak with a sense of grave responsibility, not only as leader of opposition, but Speaker Sir, Maga Dista, someone who believes that the soul of our democracy lies in the integrity of its public institution. आज Speaker Sir, आमची university holds the highest place among all this what we speak today. What we are witnessing today, Speaker Sir, is not just a technical lapse at Goa University. Goa University एक chronic problem झालेले आसा. It is an academic and एक moral crisis. First of all, Speaker Sir, one that reveals deep-seated weakness, and a weakness हुई हा in the institutional leadership, in the accountability and the vision. आज Speaker Sir, जे finding a inquiry headed by Kandeparkar, these are not ordinary observations. These are a mirror, एक आरसो. आणि आरशान कितें दिसता Speaker Sir? या आरशान दिसता this mirror reflects indifference, procedural negligence and एक worrying culture of concealment. Speaker Sir, assistant professors then can gain an access to these unauthorized examination papers, yet the system does not respond. त्या वेळार no FIR, no disciplinary measure, no public disclosure, then what we are looking is at a rot that goes far beyond this one individual. Speaker Sir, आम्ही alarm झाले त्या वेळार जेन्ना by the fact that even the senior most hierarchy of the university, included deans and vice chancellor, they treated this matter with almost casual indifference. आज no whistle was blown during that particular time. No internal mechanisms were triggered. Vice Chancellor's statement about informality, Manan, because of being the nature of the Goa University, must be rejected outright, immediately. Because of informality, but the Vice Chancellor, that might work on a beach shack. It does not work in a public university. He cannot make a statement like this. Because this particular university is governed by a legislative act. It has been funded by taxpayers' money. And Jenna University 1984 and Jenna this act was established. Because the act was not only a procedural framework only. It is a constitutional birth certificate of this institution. Who now is because it has been treated more like an expired visiting card. The way Goa University today, the way the rankings are slipping. Because ये implementation जे actaचे हा, this remains very selective, very opaque. ये many bodies such as academic council ha, the Senate, they have become only ceremonial, होगा ceremony करपाक. They have bypassed at worst situations because over the years, इतले हांव ते उलयला, हांव different उलयता. Because important issue of Goa University issues. Because right, इतले vice chancellor जे पडेले have often taken major decisions without any meaningful consultation. They are not consulting anyone. Because this has basically internal democracy padota is basically, and it has taken away the academic excellence. That is why the ranking is slipping. आज Jenna या वेळार आम्ही when the university's strategic plan should be of the next decade. We are today in 2025. 40 years mark since the foundation of Goa University. Today should be the time that we have to celebrate this academic achievement. But हम celebrate question होने आम्ही आज what we are debating on institutional failure. After 40 years, we have to celebrate, but now we are doing this because of data security and academic integrity padasta, they are both paramount. When I say they are both paramount, it is very clear that the university has failed when it comes to digital locks, when it comes to Viresh Baba's pointed out CCTVs, standard operating procedures for handling is sensitive examination material. Aaj because Zoritor, this has become a dangerous combination today. And I wish to remind the Honorable Chief Minister that the Kandeparkar report padha, he has also noted administrative failure as part of this. Because administrative failure to take action after the breach was known internally. तू आज CM माझी सिग्नल दिनाक रे माझे उलयता हे important matter. तू आत आले सोपा हांवें काय आलें सोपयता हाय मॅच को बोट दाखव म्हणते उदक तेका सांगला मरे हाय ते बोट तू माझे शोयता तेच दिसता तमाशे राव तेका उदक हाडून Because, सांगला हांवें
this is not just a lapse. This is just not a lapse. It is dereliction of duty. आणि म्हाका दिसता आज आमी सगळ्यांनी आमकां एक प्रश्न करपाक जाय की if this has happened in Goa University, what confidence today can the students and the parents have in this academic system? This is a failure. Speaker, let me point to the broader pattern. Over the past decade, Goa University has been in the news. Kitle news are for controversies rather than their achievements. Number one, whether this was evaluated for the evaluation mess up, arbitrary changes in rules, on faculty grievances, there has been a steady erosion of trust. The problem is not lack of funding, paisa problem na thenga. The government has allocated substantial resource. The problem is that Goa University lacks institutional vision. It lacks human leadership in the absence of a structural accountability. As because I believe that the time has come for us or for the government to stop treating Goa University as an autonomous zone beyond scrutiny. Speaker sir, 2 minutes kabar koda. Act, Goa University Actan tuka power hai. The government has the powers to intervene when this institution fails to function. I therefore demand कि urgently एक independent regulatory audit team to assess the implementation of the acts, the statutes, the ordinances, any internal rules of the university. Speaker sir, this team must submit a time-bound report to this house. Its findings should be tabled publicly. We cannot allow opacity to survive. For so long, it's been now chronic, because under this cloak of academic freedom. I also propose that a house committee to examine the status of Goa University, identify for legislative improvement. Today we are here as legislators. If we don't legislate, this is what is going to affect the university. So, Speaker sir, we need to recommend a institutional reform blueprint. Speaker sir, Magadista, we passed the act. When we passed the act, that means this house passed the act. We fund the institution. But Speaker sir, we owe it to the people of Goa to ensure that university meets the highest standards of public service. आज we cannot be reoriented. When I say reoriented, Speaker sir, Magadista, Goa University today has to engage into public engagement, into social research, into scientific innovation, into transparent governance. आज Speaker sir, म्हाका दिसता एक मुखेलमंत्री आमकां हिंगा एक आश्वासन दिवपाक जाय. This is a serious issue. Speaker sir, for Goa University, तूं एक draft कोतलो, an academic vision document. What is the vision for a 10th state in consultation with students, with alumni and employers? Speaker sir, as I end, I do not speak here in anger, but in urgency. There is an urgent need. We must act now before more reputations are not lost. And before the youth they should not be disillusioned, and before the rot deepens beyond repair. सगळ्यांनी सांगला एक कमिटी टू अपॉइंट कर आणि या कमिटीन आम्ही सजेशन दिया बिकॉज दिस इज एज लेजिस्लेटर्स आर ड्यूटी टू लेजिस्लेट. स्पीकर सर, गोवा युनिव्हर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, सगळ्यांनी मान्य केला. गव्हर्नमेंट इज व्हेरी मच सिरियस म्हणून तर जस्टीस खांडेपारकर पटेनी कमिटी आम्ही अपॉइंट केली. इफ आम्ही सिरियस नाशिल्ले जाल्यार अपॉइंट करचे नाशिल्ले. ही पहिली गजाल आसा. तांच्यांनी दिल्लो रिपोर्ट आम्ही एक्सेप्ट केला. ही दुसरी गजाल. आम्ही रिपोर्ट एक्सेप्ट केल्या उपरांत वी हॅव आवर सेक्रेटरी एंड आवर टीम is going through the report. New Chancellor, Miss Honorable Governor, recently joined जाल्यात आताच तांच्यांनी. आम्ही तांच्याय कडेन हो रिपोर्ट जो आसा तो दितले. एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील हांच्याय कडेन आमचा रिपोर्ट प्लस आवर सजेशन्स, आवर रिकमेंडेशन्स ज्यो ज्यो त्या रिपोर्टाक धरून बाकीचे रिकमेंडेशन्स आसा ती करतले. तुम्ही जशें म्हटलां तशें एकाडेमीक ऑडिट आनी लॉंग टर्म विजन सरकाराचोय ध्येय आसा की हे दोनूय गजाली जावपाक जाय. स्पीकर सर, फाटल्या एकदा सेशनान हांवें सहज म्हणजे आमकां गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात काही बदल करपाक जाय हो हांवें उल्लेखूय केल्लो. त्या एका विशयाचेर म्हाका दिसता विरोधी पक्षांनी जशें कितें चीफ मिनिस्टरूच युनिव्हर्सिटीचो चान्सलर जावपाक सोदता अशा पद्दतीन बोवाळ ह्याच हावजान जाल्लो. आमचो इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. आमकां खंयसरूच एकाडेमिक्स हातून आमकां इंटरफियरन्स करपाचें नाशिल्लें. आमचें इंटेन्शन तेन्नाय क्लियर आशिल्लें. हांवें तेन्ना हावजा मुखार उलोवनूय दाखयल्लें आणि आता जे मेंबर उरलेल्या त्यांच्यानीच त्यांना टिकाय केली. कारण अमेंडमेंट गोवा युनिव्हर्सिटीच्या ऍक्टात काही बदल करपाक जाय आम्ही त्यांना सजेस्टूय केल्ले.
पण त्यांना हांच्यानीच खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. पण डेफिनेटली जो एक्झिस्टिंग ऍक्ट आसा तो आम्ही पळयल्या उपरांत एकदा सगळ्यात पयली कारण चान्सलर गोवा ऑनरेबल गव्हर्नर हे नव्यान जॉईन जाले तांच्या कडेन एकदा डिस्कस केल्या उपरांत आनी ऍक्ट सगळो पळयल्या उपरांत आमकां जे चेंजीस कितें करपाक जाय. बट एक गजाल क्लियर आसा स्पीकर सर, एकाडेमीक ऑडिट आणि लॉंग टर्म विजन हे दोन्ही हे जे आसा पळय डेफिनेटली आम्ही युनिव्हर्सिटी कडल्यान करून घेतले. तुमच्यो भावना म्हाका कळटा आणि त्याच बरोबर नॅक एक्रेडिटेशन ह्या युनिव्हर्सिटीकूय मेळ्ळा. आम्ही सगळ्यांनी पयले फावटी म्हणजे B+ ग्रेडी वयल्यान नॅक A एक्रेडिटेशन मेळ्ळा. हांव कॉंग्रेच्युलेट A+ एक्रेडिटेशन युनिव्हर्सिटीक मेळ्ळा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की आमची गोंयांत तशी पळोवंक वचत जाल्यार एकमेव गोवा युनिव्हर्सिटी जे सगळे भुरगे हांगाय बसलेले आसा इन फ्युचर दे विल गेट द डिग्री थ्रू द सेम युनिव्हर्सिटी. ओके, ह्या युनिव्हर्सिटींतल्यान तांकां डिग्री मेळटली. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो भावना लक्षांत घेवन म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर्स आणि बाकीचे बाप विजय सरदेसाय जेंच्यांनी हे रेजोल्युशन कॉलिंग एटेन्शन हावजा मुखार हाडला. रिक्वेस्ट करता पयली एकदा आमी आमच्या लेवलाचेर हो विशय जो आसा पळय तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे एकाडेमीक ऑडिट आणि लॉंग टर्म विजन हे करता आणि तेय जाय जाल्यार एकाडेमीक ऑडिट आणि फाल्यां सकाळी लॉंग टर्म विजन हो प्लॅन कितें आसा हो आमी दाखयता. एकच सांगून हे पे करचें. एक कमिटी कर मरे तू बिकॉज नॅक एक्रेडिटेशन जातकर युनिव्हर्सिटीन एक लेक्चर ताजे जे मेन फॅकल्टी आहा तांणी एक आर्टिकलां बरोवपाक स्टार्ट केली गेल्या आठवड्याच्यान. तूं पळय नॅक A+ अ टेस्टमेंट ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी सक्सेस. तातूंत कितें म्हणटा, इट इज क्रुशियल टू एक्नॉलेज दॅट मेनी फॅकल्टी फ्रॉम आउटसायड गोवा हॅव प्लेड अ सिग्निफिकंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द युनिव्हर्सिटी. सो ह्या आमकां आतां गोंयकारपण कितें ते आतां लेक्चरां बरोवन थंय मस्का पॉलिश करतात आपल्या वायस चान्सलराक आनी ही लेक्चरां ही आर्टिकलां बरयतात. आनी एक पळय गोवा युनिव्हर्सिटी एंड डॉमिसायल फॅक्टर. अरे म्हळ्यार हे दादा जाले व्हडले आतां आमकां भिवूंक थंयच्यान आर्टिकलां बरोवन न्यूजपेपराचेर आमदारांक भिवयतात. स्पीकर सर, वेन द हाऊस इज इन सेशन कितें कोणाक भिवयता? दॅट इज वाय आय एम आस्किंग द हाऊस कमिटी देर शूड बी लेजिस्लेटिव्ह ओवरसायट. आणि मुखेलमंत्री जर म्हणटालो की ऍक्ट आपूण रिव्ह्यू करता वा परतो नवो ऍक्ट करता, मे बी द टायम हॅज कम. No, That is why you have to have a legislative oversight. Maga Dista, it's natural. See, as legislators, it is our duty also to participate in this. This house, everyone wants a house committee. You announce a house committee. To governor को कित घेवपा देंगे, but we let our recommendations also go to the honorable governor. वायस चान्सलर आसा मिनीन तो एवरी टाइम येता आणि स्टेटमेंट आउट करता आणि गव्हर्नमेंटाक कांयच खबर आसना आणि सडनली आता हो असो स्टेटमेंट जाला आपण घेतलो फॅकल्टी आपणाक जाय तशें करतले. कितें चल्लां स्पीकर सर? हेका लागून आमी म्हणटा की हाऊस कमिटी आणि सगळ्यांक घेवचे मेंबर गोवा युनिव्हर्सिटी ना आमी सर जर कितें आसा गोंयकार कितें आसा तुम्ही हाडटले कोणाकडे भरतले हांगा स्पीकर सर सीएमान गोष्ट तोच विषय सांग तोच स्पीकर सर माझं सीएमान क्लॅरिफिकेशन दिवचे. स्पीकर सर, ना कितें जालां तूं गोवा युनिव्हर्सिटी गोंयांत आहा पूण गोवा युनिव्हर्सिटीन गोंय ना ही परिस्थिती जावपाची आहा आनी आमी ओगी अशें बसून कोता येवचे ना. स्पीकर सर आमचो जागो गेला गोवा युनिव्हर्सिटीक आमचो जागो गेला आमी हे सगळो तांकां रिसोर्सीस प्रोवायड करता आपूण जावन हे करतात. म्हाका विचारपाक जाय मिनिस्टर सीएमाक की सीएमाक कॉन्फिडन्सान घेतलो हो स्टेटमेंट आउट केला तेन्ना मातशें सांगचें. स्पीकर सर, गोवा युनिव्हर्सिटी आमची युनिव्हर्सिटी पयल्यात पयली. त्या खातीर थंयसर कोणाची भरती करता आसतना सुद्दां आमी अनलेस अँड अंटील 3दा ऍडव्हर्टायजमेंट जाल्याशिवाय रिलॅक्सेशन दिना. हांव परत एकदा सांगता, म्हणजे खंयचोय पोस्टाची रिक्रुटमेंट करता आसतना त्या पोस्टा खातीर 3 फावटी ऍडव्हर्टायजमेंट करता. 2 फावटी केल्या उपरांतूच स्पीकर सर स्पीकर सर हांव कॅन्डिडेट गोंयकार जो ताका त्या पोस्टाक लागून हांव मुद्दम कितें सांगता गोंयकार डॉमिसायल आहलो 3दा केले म्हणटा हे भितरले भितर भरती करता. स्पीकर सर हांव एलायज करता हे भितरले भितर भरती करता. हांव तिजो कॅन्डिडेट गोंयकार. अरे बस स्पीकर सर क्लियर कट मुखेलमंत्री सांगता ते चुकला. कित्याक 2 पोस्ट अर्थ सायन्स डिपार्टमेंटान ऍडव्हर्टायज केल्ले आमच्या पक्षाचे वर्करांनी वचून ताका घेराव केलो वायस चान्सलराक आनी मागीर ते पोस्टपोन जाले. तेन्ना खंयची ऍडव्हर्टायज आयिल्ले दाखय म्हाका. प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता गोवा युनिव्हर्सिटी ही गोंयकारा खातीर आसा. थंयसर शिकपा खातीर गोंयकार आसात. नो डाउट तू एक सिलेक्ट कमिटी अपॉइंट करपाची आयकोनूच घेवपाक तयार ना. सांग
स्पीकर सर जेन्ना जेन्ना थंयसर भरती जाता तेन्ना पयलो प्रिफरन्स हो गोंयकारांकूच दिलो वता कन्सर्न जर क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट मेळना जाल्यार ते स्पेशल ताका नाकाच तेच्या उपरांत दिता अरे ताका नाकाच स्पीकर सर आपल्याला माझे ताका एकूच सजेशन आसा कारण आमी फाटले फावटी सांगलेले की युनिव्हर्सिटीच्या एक्टात आमी बदल करता म्हणून डेफिनेटली ताजो आमी विचार करता ह्या इतकें सांगता पुढे वचूया आम्ही आता आजच्या दिसाची अनुदानित मागणी एकत्रित घेऊया. पर्यटन मंत्र्या मागणी क्रमांक 20, 78 आणि 82 सभागृह मुखार मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to remove demand numbers 20, 78 and 82. मागण्यो सभागृह मुखार आसात. आता वैरी क्रमांक 4 A, B, C, D, E, F संबंधित मागण्यो सर्वश्री आमदार श्री युरी आर्यमाव विरोधी पक्ष फुडारी तसेच क्रूज सिल्वा विरोधी गिरीश बोरकर, एटन डिकोसा, विजय सरदेसाई, कार्लोस फरेरा आणि वेंजी वेगास यांनी आपले कपात सुरू मांडले. Yes, Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 4. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4D. वेंजी वेगास. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4F. कार्लोस फरेरा. Sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 4E. क्रूज सिल्वा. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 4A. एटन डिकोसा. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list 4C. गिरीश बोरकर. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 4B. कोण करता? पण एक लक्षात राहत की आज आम्ही डेड वर अपोजिशन सगळे आणि Speaker sir, ये काल 3 आम टाइम दिला 3 और 28 मिनिटे रोलिंग ऑन उलेले ना बट काल 3 और 28 मिनिटे उलेले आम्ही त्याचे नाही. आमकां एक समजना चोय गव्हर्नमेंट सगळें बरोबर भाशेन कोता जाल्यार रुलिंगान कित्याक उलोवपा जाय जेन्ना कांयच ना उलोवपाक everything is good on that side, why should they be allowed to speak together? उलोवपा न्हू स्पीकर सर झालं रे एक मिनिट दिवपाची स्पीकर सर डेड वर रुलिंगा काय ना Speaker sir, legislative concept असा आणि तुम्ही आमकां अलाव केला की each and everyone is moving cut motions. पयलीं कितें आसतालें पक्षाच्या वतीन एकलो करतालो आता तुम्ही सगळ्यांक अलाव केला सगळ्यांक अलाव केला बरं एक कट मोशना जेन्ना मूव करता आणि डिमांड जेन्ना पास करपाक एक मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट म्हजो एक व्हॅलिड पॉइंट आहा मंत्र्यान डिमांड मूव केल्या मंत्री डिमांड डिफेंड करतलो आम्ही ताका ओपोज करपाक कट मोशन मूव केला हाय काय स्पीकर सर दुसरे इतले मंत्र्याक कित्याक सपोर्ट जाय ना मंत्र्यान आपले डिफेंड करचे आम्ही आमची कट मोशन डिफेंड करतात उरिल्ल्यांक कित्याक उलोवंक जाय स्पीकर सर कित्याक उलोवचें एक मिनिट स्पीकर सर विजय सरदेसाई विजय बाबू स्पीकर सर आमच्या सायडींतल्यान फक्त 8 जण उलयतल्यात आमी एका वरान सोंपयता आयज तुम्ही एक वर पासून चड कित्याक तुझे पळय स्पीकर सर कॅल्क्युलेशना प्रमाणे आयक रोहन जे कितले उलयतलो प्लस तुमचे एक वर बिकम्स युअर शेअर कित्याक यू आर नॉट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द डिमांड वी आर इन फेवर ऑफ कट मोशन डिमांड श्री कार्लोस फरेरा आज आम्ही 7 पर्यंत झोपूया including minister. येस 7 पर्यंत झोपूया श्री कार्लोस एलओपी 2 वरां आमची इन्क्लुडिंग मिनिस्टर 2 वरां येस स्टार्ट श्री कार्लोस फरेरा here we are including minister 2 hours including LOP 2 hours Honorable Speaker. येस या and Michael question allow करता स्पीकर द पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज सिरियस इशू आल्लो क्वेश्चन आल्लो मायकल लोक क्वेश्चन आता आयला
कारण सांगूच नका क्वेश्चन काय करणार आणि आता काय हो येऊ ना कोण येऊ ना तो काबरा येऊ ना कोण रे तो आणि कोण येऊ विजय सरी साहेब बसून घ्या पे काढते कारण सांगा तुम्ही येस कालू सरीला येस Honorable Speaker, I rise to support my cut motions. I will speak on demand number 20, printing and stationery. Honorable Speaker, printing press and books are there. These books which we have got, they are all not being updated and we are not getting books. एक काम करा मातशें बटन जे कोण उलोवपाचें आसा ते पयलेच प्रेस करात ऑपोजिशन सायड श्री वेंजी बेकर सगळ्यांनी विरेश बोरकर सगळ्यांक बटन प्रेस करा पहिले Honorable Speaker, I was speaking about printing of books in the printing press. We have enactments and we have got other books. But when we are going in to get reprints of these enactments, complaints have come to me of my colleagues. They have said that, let us say that edition is 2024, but they are not updating it with all the amendments which have come in up to 2024. The book says it's a reprint of 2024, but it has an updating of 2012 or something like that. I'm just sitting and giving an example, it's not exactly that, but maybe 4 or 5 amendments are missing in the book. But you're selling it now by putting a stamp of recent republication. So this is one complaint, because when people, even I've had that occasion once, when I bought the book in the morning, took it to the court and argued, and the judges told me there is some other amendment to it which was not there in my copy. So they are having the problems and they're not being updated. Second thing is about cost. I think we all know that ignorance of law is not an excuse. But books have to be, and the gazettes have to be made available to us at a subsidized rate. You will make the money because you will get good sale of the books. But if you are putting them at market value prices, because the books are quite expensive, I think that it's not just lawyers who buy, even litigants, citizens who buy the books. So they are paying quite high prices, which means you are virtually making prohibitive to buy unless it is virtually needed. So these are the two issues I want to talk about the printing press. As far as tourism demand is concerned, demand number 78, the footfall. There is a statement which was made by the Honorable Minister that we have had an increase in the footfall, but that does not seem to reflect when we go to the tourist places, whether in the heritage places or whether we go to the beaches. That kind of vibe is not to be seen, and including hotel occupancy rate is not as much as what should have been, because if the footfall is much, that footfall probably, I don't know what base it is calculated. Is it calculated merely on the arrivals and departures in the flights, or is it on the occupancy in the room rates, room occupancies? Because if it is flight, it is people. I also travel up and down. I can't be considered as a tourist who goes and comes. The shacks are almost empty. The restaurants are also quite empty. And during the year ending, it was a quite sad scene where people were complaining they were not even doing business. One thing I feel, Honorable Speaker, is this bread and breakfast. There is a policy which the government of Goa has introduced of bread and breakfast, and I think that the bread and breakfast is taking away a chunk of the business of the licensed hotels. These people who have got these accommodations, they are coming, they don't even go to a restaurant, they bring a cook also sometimes. They cook inside those houses which they take on rent, and then they go. Now, see, there's a difference between this. I'm not naming that Airbnb because that's a trademark of a company. But you have started a system of bread and breakfast. And what they're doing, they're virtually running these bread and breakfast in the sense that they're giving you rooms on rent as if like Airbnb. So, when they are giving houses on rent or rooms on rent only for short-term stays, they are not even registered with the tourism department. They are running by themselves. You contact a certain number. Sometimes those people are not even staying here. They are staying abroad and running these places through some local caretaker.
And these are very, very much, they have a lot of business, they come in their own vehicles, they don't even interact or give anything boost to the local economy. And some of them even come with sacks of rice inside their vehicles, and then they cook their food. So this is one issue which is to be attended to, and I think this has to be looked into. Now I want to point out about bread and breakfast. When you are giving this policy, there are certain issues which are coming up, and I think the government should look at these issues. One is about this homestay, I'm talking homestay. First is, sometimes some people have 2 rooms for homestay, but not all the whole house is not for homestay. They will have a place for common breakfast or maybe common meals wherever they have the meals, and maybe they will have a space where they can sit. But what is let out is merely 2 rooms, and the owner stays in 1 or 2 other rooms. Question now what comes is about how do they pay the tax, house tax? How is the tourism department supporting them in that? Next is, if I was to see it independently, I would say you are running a business. And if you are running a business, how can you run business in a residential premises without getting a conversion sanad, which means land revenue code sanad? You can be fined for it, you can be pulled up for that. Then you require, if you are running a homestay, it means, and you are providing bread and breakfast, would it not require pollution control board certificates and clearances? What about the electricity charges? Will they be charged you on a domestic? I see that they are charging you at higher rates because you are now registered, and therefore you will have to pay higher rates of electricity, which means even when you don't have customers, you are going to be paying all these fees for all these things which you don't provide. So if you want to make bread and breakfast effective, then I think you need to provide these kind of facilities to the people. In these Airbnb options which are there, I pointed out last time that you are giving now a certificate of registration for 5 years. Honorable Minister, there is a 5 years you do a registration. What happens is that many of them have not even got NOC from the societies, but they are registered, and you put a condition subject to obtaining it, but they already got a 5-year clearance. They are running it in those societies, and there should be a mechanism to check. If you are given a time limit, it should pop up on your system that this is still not complied with. Give them time. If they can't give it, then you should ask them to stop. I'm not saying just chop off everybody, because it should be helpful, not to obstruct. But what happens is the remaining residents are getting worked up. We have not accorded, we are not getting anything, we get no fees also out of it. And then the whole system starts getting worked up against these people. And what happens is that these tourists who come in these Airbnb, they want to play in the pool, they want to have their parties there, they inconvenience the locals, and therefore this becomes a big problem. Next, I want to talk about these foreign junkets which are being done. I would like the Honorable Minister to, he's already given us the cost of these junkets, but the need for traveling to these destinations, because after having gone to it, you have made a study, all right, we are looking for this market, we want to invite them. The question is, a report I think should be tabled so that we know that, or at least put in public domain as to how you have interacted and what is your expectation. And post-trip, maybe after a period of 1 year to study, has our trip made an effect? Do we still market here? Do we increase our marketing there? Maybe you could repeat that. I'm not saying don't necessarily, but if it is a wasteful trip, then why would you make it? Then I think that you can just ignore these kind of things. There's other aspect is, whenever anything is being made, including changes in your policies and all that, I would request, let there be a greater transparency and engaging of everybody inside. There is one aspect which always affects our tourism, is about these influencers who are causing a lot of negative publicity. There can be 2 factors, certain factors which play a role there. One is, some have been hurt where some place. Some could have been not had a good experience. Third is, I could look at some of them also as being put up to try to destroy our tourism. Fourth could be, they are trying to promote some other venue
by damaging ours. So I think that we need to find out the motives behind this, not immediately chase them. Sometimes if they are right in what they point out, I think we need to rectify our system instead of saying, no, no, we are fine. But if sometimes genuinely some of their concerns are true, what we see, sometimes we look and we ourselves laugh at those things. But I think that if we can accept it broadly, I think if we can correct it, I think we'll be able to capture those people also into our fold, and perhaps they could be our ambassadors one day, because they may themselves say, it is our thing which has worked and now we accept that the department has done it. I think you look at it positively, don't look at it negatively. File an FIR, file a case, chase him, then the right of freedom of speech, all these type of things will start going on, and you will endlessly be fighting litigations in the court. It will keep us more into the doldrums, into bad publicity. There is one concern of mine in respect to my constituency about the Pomburpa spring. In the Swadesh Darshan scheme 2.0, in the reply which was given, I've seen that the work has been tendered, but according to your answer in writing, you have said it's a timeline of 6 years. So if you could just clarify on that, and if that can be expedited, because the spring is currently, the Pomburpa spring is quite in a dangerous situation and condition. Even people trip, tiles are broken, and toilets are not usable. Honorable Minister already had visited that 2 years back, so I would request that if that can be attended to. There is another thing which I want to point out. I will just pass this. This was an answer given by you to me. Answered question 41, answered on 24th July. It's about all your spaces which you have given on rent and all this. I'll just pass that annexure 2. I will just request you to look at these. I'll just say which serial number. Look at serial number 1. Kalangut parking. I hope you got that page. Kalangut parking. It's gone to Karnataka Commercial Industrial Corporation. A lease amount is 62 lakhs. With effect from, please see that effect from 13/12/21. Draft agreement under submission, however, work order, and that its sentence is not complete. But why from 2021 there is no agreement yet? Then look at it at number 3, Kolva parking lot, Sohan Zuarkar, 17 lakhs, date of signing agreement is 2023, amount collected nil. Go to number 6, helipad at Ella, Old Goa, Soaring Aerospace, Haryana, agreement signed on 14/11/2022. Your annual license fee is 60 lakhs. Again, you say 14/11/2022 and write collected, amount collected. I've said total amount collected, not just for this year, nil. Panaji Park is given to Trishul Buildtech. 63 lakhs is plus GST from 19 January 24, which means 1 year has over. Nil. Then look at 9, serial number 9. Santa Monica Jetty is gone to Shanta Infratrack. It's 16/7/2021, and the answer on the right side is amount collected for the period 16/7/23 to 15/7/24 is 1,23,000. What happened to the other period from 21 to 23 and 24 and 25? Because if you have the money in your coffers, you'll have money to spend. You'll have money for your projects. It can't be that the state is suffering and then we are on borrowings. Please look at number 23. Is Kalangut Poryat, again Suhan Zorkar. He has not paid anything earlier. But now you're giving him for 26 lakhs 50,000. Right now you're giving him 27 June 2025.
And look, please turn over to the next one, serial number 24. That also Mangesh is being given to him also, 13,50,000, where letters issued on 13 June 2025. Of course, nil will be because it's right now. But my question is, a man who pays nothing, a man who pays the department nothing, it just says nil, and you're still giving him? Should he have not been classified as a defaulter? Should he not have been excluded? I have nothing personal against any person, but I say for the department, for the government, I think we should be able to recover these amounts and make sure that your officers who are misleading you or not placed these facts to your, brought to your attention should be hauled up, because this is a loss to the department. Who will recover? Even interest should be recovered from these people. That advertising we are doing, that this thing, that outdoor advertising I'm not talking, because since we are doing the bill, so I'm not going to talk on that. This I want to say, on your IT, don't you have a scheme under which you can give children belonging to the SC/ST community laptops? Because if you have that, then I feel that you should have a scheme to give them timely. It should not be that mid-year you're giving, it should be earlier. Or at least give a certain amount where they can buy the latest equipment. What happens is, normally you see the tendering processes, if it's for a laptop, you will tender now. 3 months later, they will give you today's model or maybe something which is just available. So by the time it goes down 3-4 months the line, that model already starts becoming obsolete. And by the time it's delivered to the student, it doesn't work. And most time I know that when my children were in school, they were playing just computer games maybe for 1 or 2 months, and that computer or laptop even stopped working. So not to make this, should not be a waste. And training of SC/ST students under IT schemes and knowledge projects, if that could be done something so that they can have that kind of facilities, because I think giving them at this level, I think will go a big way of boosting their level in IT and educational sector. Obliged. Delilah Lobo. I rise to support the demands listed for the day. Regarding demand number 78, tourism. First of all, on behalf of my traditional Sanjao committee and all my Sholkas, I would like to thank the Honorable Tourism Minister, our Chief Minister, and all the officials of Tourism Department for holding Grand Sanjao this year in my constituency. I really thank you from the bottom of my heart. And हे event वार्षिक आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचे म्हणून मागता. ते सांजाव सेलिब्रेशन म्हणटा ते चालू जाल्ले आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो आय वूड रियली रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आवर tourism minister to please make it a yearly event for us. कितलो क्राउड आसलो तुम्हीच पळयला सर, आणि तुमच्या आदारान ह्या वर्सा आमी खूब ग्रँड करूंक पावली. सेकंडली रिगार्डिंग वेल्ला काणका कम्युनिटी हॉलाचे एक फायल तुमच्या डिपार्टमेंटान हा, तेजी वर्क ऑर्डर बेग्याच्या बेग्यान दिवचे म्हणून मागता. रिगार्डिंग आमचे शेक लायसन्स फीज सर एवरी इयर 10% इन्क्रीज जाता. हे इन्क्रीज जावन जावन ह्या वर्सा आता 2,14,000 विथ GST ओली शेक फीज एंड डेक बेड. तेच्या उपरांत एक्सायज आसता, तांकां फायर आसता, हेल्थ आसता, पोल्युशन, पंचायत, इलेक्ट्रिसिटी, ते भरता म्हणल्यार 2,60,000 जाता. ते सोंपले मागीर ते शेक बांदूंक जाय, यू नो, ते चुट्टा कोण्णा सगळे घालता ते 5 लाखाच्या वयर, यू नो, 5-6 lakhs. You please put capping. आता 10% वाडोवन आयच्या दिसा इतले जाल्ले आहा. So there should be some capping somewhere, and if you can waive off that 18% GST, it would be of great help to our shack owners.
सर हांगा आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंजुना वागातोर ओझरांत ऑल टुगेदर 22 शॅक्स हा सर. अंजुना हा 7, शापोरा 2, वागातोर ओझरांत हा 8 आणि वागातोर दुसऱ्या वाटेन 5 हा. ऑल टुगेदर 22. पूण हुंयच तांकां वॉटर सप्लाय ना सर. हेजेर मातशें भार दिवचो. प्लीज लुक इनटू इट. तांकां सिवरेज अकॉर्डिंग टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेणी सिवेज गाडी घालून ते सिवेज काडून पडटा पूण तांकां एक्सेस ना ती गाडीच व्हरपाक सर. प्लीज दॅट फायल ऑल्सो इज इन युअर डिपार्टमेंट. ते CRZ परमिशन घे म्हणटा ते तातूंतच तांकां एक्सेस पुरो फकत ती गाडी व्हरपाक टू रिमूव दॅट सिवेज. दीस इज बेसीक रिक्वायर्ड. नाल्यार तांकां ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एनओसीच दिना सर. मागीर lights. Speaker sir, we require lights on that beach. Illumination is required with high masts and CCTVs for the protection of all the tourists visiting there. आमच्या बिचाचेर स्पेशली फ्ली मार्केटाचे बीच एंड अंजुना बिचार टॉयलेटाची वी नीड टॉयलेट बेसिक नीड that honorable minister please look into it. आणि जेन्ना आमचे बीच क्लिनिंग जाता सर I would request की बीच क्लिनिंग we should do earlier in the day. 11 जाता म्हटल्यार ते बीच क्लिनिंग सोंपोवपाक जाय because by that time the tourists start entering the beaches and ते ह्या दिसार पावसान म्हाका खबर आहा आनीक मेव येता but by 11 o'clock we should ते लेबरांक तुमच्या बेग्यान आपय आणि by 11 o'clock everything 10-11 it should be speak and clean for the tourists to see. पूण आमचे सांजचे 5 आणि 6 जाता म्हटल्यार बसून ती बिचार क्लीनूच करपाक उत्तात. सो प्लीज सी टू दॅट इट्स kept clean the beaches. Garbage is a major issue. I'm not talking only about beach cleaning. Everywhere. I know it is a joint effort by you, your department, आमची पंचायत डिपार्टमेंट आणि आमचो गोवा वेस्ट कलेक्शन आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वेस्ट कलेक्शन. All 3 of you all have to put our heads together to see. नाजाल्यार गोंया येताच कचरो प्लास्टीक पेपर पळयता what will our tourist think. Basic thing, our Goa has a beautiful vibe which no other place has. But as soon as you land, this plastic and papers everywhere brings, why will a tourist come back? So please, panchayats have to really take this, panchayat secretary कितले म्हयन्याक कितले तांकां फायन मारतात तेजे पोवंक जाय कोणे तरी. Cleanliness is the basic for any tourism destination and for our Goa to flourish. Regarding another thing is stray dogs on the beach. Eje mashi pong jay. Why would a tourist come to Goa, to take a bite, dog bite, and 5 injection and घेऊन गावान आपल्याच्या एका वचपाक. Please coordinate with आमचे animal husbandry. Stray dogs are real nuisance. I wouldn't want to go to a place where dog bites me. That is another this, sir. आणि आमची शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या अंजुना वागातोर एरियान आमचे ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे GTDCचे लँड जागे आहात. They have been leased for on a long term, but there is subleasing. Means those places are sublet by those people. I want to know whether this is officially allowed. तुमच्या ते agreementan आहा की ते sublease करूंक जाता काय म्हणून. Please also look into this. आणि कितें जागे उरल्या जाल्यार speaker sir, I would really want to request our minister to develop these places for the use of our locals, like walking track करचे, children's park करचो. सगळे काढून त्या रेस्टॉरंटांक आणि हॉटेलांकूच दिले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक आमी बिचार आमच्या भुरग्यांक घेवन वयता फकत दर्या दाखयतले आनी देर इज नथिंग एल्स अदर दॅन दॅट. प्लीज कितो तरी जागो उरला जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी हे बाबा पार्क तुमकां, हे बाबा वॉकिंग ट्रॅक आमच्या जाणट्यांक. प्लीज लूक इन टू दीस. एंड
आमच्या GTDCन एक फायल हा आमचे कालिका टेम्पल ओशेलान ब्युटिफिकेशन, दॅट इज ऑल्सो प्लीज लुक इन टू दॅट. आणि एक म्हणटा ते आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी हॅज बीन लार्जली अफेक्टेड बाय सम ट्रॅव्हल एजंट्स हू आर सेंडिंग टुरिस्ट फ्रॉम गोवा टू मालवण ऑन ग्रुप बुकिंग्स. हे मातशे दीस इज व्हेरी सिरियस. पीपल कम टू गोवा टू एन्जॉय गोवा आणि खूब हे ट्रॅव्हल एजंट घेतात आणि बस भरून भरून मालवण धाडटात. दिस शूड बी लुक्ड इन टू. आणि आमच्या वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटरांकडे ID कार्ड्स ना सर, जे स्टाफ हा त्यांचे कडेन कामाक, मागीर ते पुलीस आनी त्रास करतात. सो ते तेंचे रेजिस्टर करून दे आर रेजिस्टर्ड बट तांकां ID कार्ड दिवचे म्हणून आमची मागणी. Thank you. And another thing is monsoon tourism. Goa is best to be enjoyed during monsoon. So the department needs to promote monsoon tourism. We need to promote. Of course, you always say it's not only about beaches, also about hinterland tourism. We need to promote tourism among the high-end Indians who prefer other places over Goa. Hinterland tourism, especially our beautiful waterfalls, have to be promoted like treks of Tamri Sulla, Netravali waterfall, Kuske waterfall, Shivling waterfall in Pali, etc. Of course, आमचे by Divyan, ते दुसरीच ब्युटिफिकेशन केल्ले आमचे हेचे. We need 24/7 tourist assistance center at Anjuna आणि वागातोर. हांगा अंजुना वागातोर लोक पळोवपाक येता. They should know what are the places to be visited. आणि beach surveillance is required. आमचे खूप फावटी आमी पळयतात बरी फॉरेनरां येतात आणि आमी हे असतात ते सिलिंडर आणि ट्रॅक्सांनी भरून येतात, ते तांकां सेल्फी मारूंक वयतात तेंचे कडेन. It doesn't means that women's safety, beach surveillance is required. आणि आमचे फ्ली मार्केट अंजुना, we need to revive it. Revival of iconic Anjuna flea market. It is the oldest flea market, started way back in 1965 by a foreigner called Eight Finger Eddie, who popularized the area as a destination for international tourists and hippies. These are basic toilet na sir. तेजे मातशे पळोवन घेवचे. He was known for his open-hearted nature in hosting travelers and started the Anjuna flea market. So, anga sarke it is unorganized over there, fully unorganized. I will require your help in putting this Anjuna flea market in place. And last, when we are talking about homestays, hinterland homestays, so the guest house license fees for hinterland area cannot be the same like how you levy for guest house in cities or in prime areas. Tenka it same घातलेले आहा. तेंचे licenses मातशे means in villages it should be less, speaker sir. Thank you. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. First, I would like to extend my congratulations for the many national and international recognitions that Goa has earned in the recent past. The Goa tourism was awarded the best destination for regenerative tourism at TTF in Calcutta in 2025. We must also acknowledge that the Honorable Minister himself was recognized internationally as the Tourism Minister of the Year at ITB Berlin in 2025. These achievements come from consistent effort and clear vision. Another important initiative worth mentioning is the MOU signed between the Department of Tourism and the All Institute of Ayurveda in Goa. This is a timely step towards strengthening wellness and medical tourism. Speaker sir, I also would like to congratulate the department for the successful branding and execution of Goa's most lively and immersive traditional festival, the Chikal Kalo. Now this festival is spoken about everywhere, almost internationally this festival is spoken about.
while the number of tourists coming into the state have increased, the focus now, I would request the minister should shift from quality tourism instead of quantity tourism. We need to attract high spending, rent responsible tourists who will bring value to economy. And at the same time, the policies that our Honorable Minister and the department make must protect and empower Goan entrepreneurs, be it shack owners, hoteliers, restaurant, taxi operators, travel agents and guides. There's another issue about influencers. I think someone else also spoke about it. Towards the end of last year, we saw certain influencers and content creators who are running down the image of Goa through false propaganda. And there was nothing really much that we could do about it. Could the department in a way be able to support our Goan content creators either through a small grant scheme or by organizing competitions at college festivals or those levels where there are real making, contests focused on hinterland or offbeat tourism, where young Goans can become the voice of the Goa tourism department. Speaker sir, I would like to speak about beach cleaning, specifically in my constituency, and the beach in question here is the Karanzalam and the Aiwao beach. Now the quantum of garbage that is there on the beach as of now, I feel it's impossible to be cleaned manually. So I would like to ask the minister whether he would consider like a mechanical beach cleaning system. But I know once he raises this the reply, I know that there will be a lot of environmentalists who will create a problem. I think there will be a backlash against him and the department. So would you be able to, explore or find out what is the impact on mechanical beach cleaning on, once you clean the beach? So I think the environmentalists were worried about all the little creatures that are on the beach and it would, kill them. But what I feel right now, there is so much of plastic on the beach. Even if those little sea creatures exist, and even if they come out, they're all coming out to only plastic. So if there is a way you can clean the beach, maybe not, every day, but maybe once in a month, or as and when you feel that there's a lot of garbage, maybe at that time you could send the machine to clean it. Now another thing is, tourism projects. I'll speak about Donapal Jetty. See, tourism projects generate a lot of revenue for the state on the plus side, but on the downside, it also creates additional a burden on the local bodies to clean. So is there some way that the money that is generated from these places, like could there be like a sharing with the concerned, like say Donapal could be with the CCB department, because I checked with the CCB and there's no one from the Department of Tourism who's coming as of now to clean it. So whether there's some way that revenue could be shared with them so they could look after the upkeep of the jetty. There is one more issue, it's not an issue actually. This is just the development of the Karanzalam Park. So I think during the year 2023, the file for the redevelopment of this Karanzalam Park was ready, but due to the paucity of funds, it was not done. So would you consider reviving this the project of the Karanzalam Park? That's all, Speaker sir. Thank you very much. Speaker sir, I support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, demand number 78, tourism. त्याच्या पयलीं हांव स्पीकर सर आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराचे तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी कितलेशेच आपल्या डिपार्टमेंटा थ्रू आमकां फेस्टिवल्स दिल्यात. सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार रापणकाराचें फेस्त आनी सी फूड फेस्टिवल
आमी पळयता सी फूड फेस्टिवल सदांच पणजे जाताले आनी तितलोच क्रावड थंय येतालो पूण ह्या फावट सी फूड फेस्टिवल एंटायर टुरिजम बेल्ट म्हणजे सगळे टुरिस्ट पार्टिसिपेट जाल्ले आमचे लोकल पार्टिसिपेट जाले तेतून आमी रापणकारांचे फेस्त म्हणजे इन्क्लूड केले आनी रापणकार एक्चुअल रापण कशी मारप आनी कशें नुस्तें धरप ते टुरिस्टांक आमी दाखयले ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी हेच्या फुडें रापणकाराचे फेस्त आमकां सेलिब्रेट करपाक दिवचे तशेंच शिगमोत्सव फर्स्ट टायम मांद्र्यान शिगमोत्सव तेंच्यांनी दिला 2 वर्सां आमी पर्सनली केल्लो पूण हे फावट टुरिजम डिपार्टमेंटान जो रिस्पॉन्स पळयला म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जेन्ना आमचे कल्चर आनी ट्रेडिशन आमी दाखयता तेन्ना एंटायर वर्ल्डाचे लोक येतात टुरिस्ट येतात ऑल डोमेस्टीक टुरिस्ट येतात ते पळोवपाक एक्सायटेड असतात आनी शिगमोत्सव स्वता ते पार्टिसिपेट जाले आनी तेंच्यांनी पळयलो क्रावड कितलो पांय दवरपाक जागो नासलो इतलो तेका लागून तेंच्या आख्ख्या मांद्र्या मतदारसंघाच्या वतीन तेंचे धन्यवाद म्हणटात तशेंच कार्निवल पयली पासून येत आहात वर्साच्या वर्सा आमी अपग्रेड करीत आसात आनी ह्या फावट कार्निवलाक एंटायर स्टँड्स म्हणटा ते फॉरेनरांनी भरलेले सो हे आमकां आनीक अपग्रेड करपाक जाय आनी आनीक तुमचे कडल्यान सपोर्टूय जाय टुरिजम डिपार्टमेंटान स्पीकर सर आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर जाल्या उपरांत बऱ्या पैकी काम करपाक सुरवात केला म्हणजे कितलो ते खंयचे खंयचे फेसिलिटीज कोस्टल बेल्टार नात ते तेंच्यांनी सुरवात केले जेणे करून टुरिस्टांक इजी पडटले फॉर एग्जाम्पल माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सींत तेंच्यांनी ऑलरेडी पार्किंग आनी चेंजिंग रूम टॉयलेटीचो हातीन प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा तशेंच रिक्वेस्ट करता तेंकां केरिया गांवांत तुमचो ऑलरेडी हे हा फावंडेशन आसा टेम्पररी टॉयलेट चेंजिंग रूम आसले ते ह्या सिजना पयलीं परमनंट करून दिवचे आनी बाकीच्या जे बिचांचेर एनओसीज जाय ते हांव अवेलेबल करून तुमकां दिता स्पीकर सर थोडे गोश्टी हांव ते पॉयंट आउट करूंक सोदतात जे टुरिस्टांक त्रास जाता फर्स्ट थिंग इल्लीगल टाउटिंग इल्लीगल टाउटिंग चड जाता आनी जेणे करून आमचे लोकल्स आहात लोकल बिझनेसमॅन आहात तांकां हे त्रास जाता सो पॉयंट टू पॉयंट स्पेसिफीक हांव तुका सांगता इन डिटेल एक्सप्लेन करना स्पीकर सर शेक आमी दितात आमच्या लोकल्सांक टुरिजम डिपार्टमेंट शेक दिता तेन्ना तांकां आमी सगळे म्हणजे आमच्या मिनिस्टरान इजी वे केला तांकां सगळे परमिशन्स घेवपाक पूण म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान सगळी जबाबदारी घेवची आनी तांकां शेक दिवचे फॉर एग्जाम्पल तुम्ही दितात शेक दितात तेंचो बिझनेस स्टार्ट जाता डिसेंबर जानेवारीन मदींच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येता आनी तेंची चूक ना ते खंय ना खंय आपल्या कायद्या प्रमाणे एक्ट करता पूण तुमी जर ते सगळे करून तांकां दिशात तांकां बिझनेस करपाक इजी पडटले स्पीकर सर दुसरे त्या दिसा 0,000 मेन्शन केल्ले स्टील फूड ब्रिज जुनूसवाडा आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगला की सिजना पयलीं हे करून दिता म्हणून ताका लागून धन्यवाद तेंचे इम्पॉर्टंट हरमला स्वीट लेक आहा सगळो अख्खो संवसार जाणाक जो गोंयान येता तो स्वीट लेक म्हणजे कितें तें आनी आयज तो स्वीट लेक आमकां डिवेलॉप करपाची गरज आहा आयज थंय वयशीत जाल्यार म्हणजे थंयसर तुजे ट्युरिस्ट पुलिसूय पावनात आनी तुजे टुरिजम डिपार्टमेंटाचे थंयसर लोक पावनात कित्याक थंयसर तुका हाय टायडाचेर क्रॉस करपाक मेळना ते कितें तरी फॅसिलिटीज करचे आनी थंयसर तुवें कंपल्सरी थंयसर तुजे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर अपॉयंट करूंक जाय नाल्यार ट्युरिस्ट पुलीस तरी कित्याक थंय थोडे इल्लीगल एक्टिविटीज जातात आनी थोडे टुरिस्ट कितें करतात बियरी बीन घेतात आनी बॉटली त्या लेकान उडयतात सो लेक तो पयलीं डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा हांव जाणा डिसिल्टिंग तुजें काम न्हू WRDचें पूण तुवें टायप WRD कडेन कॉरस्पॉन्डन्स करून तेंचे कडल्यान डिसिल्टिंग करपाची गरज आहा थोड्यांनी वयर हट्स बांदल्यात हट्सांतल्यान सेवरेजीचें उदीक थंय सोडलां सो थंय परत आमचे स्वीट लेक आहा ते पॉल्युटेड लेक जातले सो तेचेर मातशें लक्ष दिवचें आनी एक बारीकसो टुरिजम स्पॉट जातलो तो स्पीकर सर दुसरे म्हटल्यार आतां दिलाला मॅडमीन म्हटलां की सुणे आख्ख्या कोस्टल बेल्टाक हांव स्वता एक दीस ते गेल्लो तेन्ना प्रत्येक बिचाचे म्हणजे मोरजे बिचार 100च्या वयर सुणे आहात परत तूं हरमला वयशीत 100च्या वयर आहा म्हणजे ट्युरिस्ट रोड आमी लोकल्स वचपाक भियेतात तुका एनिमल हजबंड्री कडेन टायप करून ते कशा भशेन तांकां क्लियर करपाक जाय सो स्पीकर सर दुसरें म्हटल्यार टुरिस्ट पुलीस हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें टुरिस्ट पुलीस तुजे थंयसर एंटायर म्हाज्या कोस्टल बेल्टाक 4 आसात एक PSI आहा हे स्टाफ पुलीस वाडोवपाची गरज आहा आनी स्पेशली दिसाचे आमकां कांय प्रॉब्लेम जायना दिसाचे आमचे शेतकार भाव आहात वा लोकल्स आहात ते आमचे बीच प्रोटेक्ट करूं शकतात आमकां जाय ते रातचे पेट्रोलिंग टुरिस्ट पुलिसांनी कंपल्सरी करपाक जाय कित्याक इल्लीगल एक्टिविटीज आहात ते रातचे जाता सो हे टुरिस्ट पुलीस 24 hours तुका घालचे पडटले ताका लागून तूं आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलोवचें पडटलें सो स्पीकर सर टुरिजमाचे लास्ट म्हटल्यार आयज आमकां टुरिजम
वाडोवपाची गरज आहा आनी सदांच आमी खूब जाण उलयले की क्वॉलिटी टुरिस्ट जाय. आतां क्वॉलिटी टुरिस्ट कशे हाडटले ते विशयाचेर पयलीं विचार करपाक जाय. हांवें ते दिसा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मांडले पूण म्हाका तो सिव्हिल एव्हिएशनाक लागला टुरिजमाक लागता म्हटलं. सो आयज चान्स मेळ्ळा जो टुरिजमाकूच सांगता हांव क्वॉलिटी टुरिस्ट हाडपाक कितें करपाक जाय ते. स्पीकर सर हांवें ते दिसा म्हटलें ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब हे करपाक जाय. आतां हे करतलो जाल्यार तुजी एकट्याचें काम न्हू हें, टुरिजम डिपार्टमेंटाचें काम न्हू आनी एकटो तूं डिपार्टमेंट करूंक शकना. तुका आमच्या चीफ मिनिस्टराची हेल्प घेवचीच पडटली, सेंट्रल मिनिस्ट्रीची हेल्प घेवची पडटली आनी हे ले ओवर आनी टुरिस्ट ट्रान्झीट हब करपाक जाय. आतां हे ट्रान्झीट हब म्हणल्यार कितें? स्पीकर सर आमी पळयतात की भायर गेले आमी जाल्यार ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब दुबय, दोहा, सिंगापूर, इस्तांबूल हांगासर हे ले ओवर डेस्टिनेशन्स आहात आनी ले ओवर डेस्टिनेशन जर ते देश करूं शकतात जाल्यार आमी करूं शकता. कित्याक हांव प्राउड फील करता की आमच्या धाकट्याशा गोंयांत 2 एअरपोर्ट आहात, एक मोपा एअरपोर्ट, एक दाबोळी एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्ट 90 लाख स्क्वेअर मिटराची एरिया एक्वायर केल्या आनी 100% गॅरंटी आहा की ले ओवर आनी ट्रान्झीट हब हे जावं शकता थंयसर आनी तेका लागून आमी आतां प्लॅन करचे पडटले. आनी ते करता आसतना जर हे दोहा आनी सिंगापूर जर करूं शकता जाल्यार आमी कित्याक करूं शकना, गोंया कित्याक जावंक शकना सिंगापूर आनी दुबय, ह्यो एक प्रश्न येता. तेका लागून म्हाका दिसता आमकां हब एंड स्पोक मॉडल करची गरज आहा आनी तेका लागून प्लॅनिंग करूंक जाय आमी ट्रान्झीट आनी ले ओवर डेस्टिनेशनाक. स्पीकर सर पॉयंट हांव आमच्या मंत्र्याक पॉयंट आउट करून दाखोवंक सोदता. एक आमकां पार्टनरशीप एअरलायन्स, पार्टनरशीप विथ एअरलायन्स हे करची पडटली. आतां पार्टनरशीप विथ एअरलायन्स कशी करतले? जे फ्लायट ऑपरेट जातात साऊथ ईस्ट एशिया, युरोपाक, मिडल इस्टाक हे जे ऑपरेट जातात, फॉर एक्झाम्पल तुका एमिरेट्स जावं, कटार एअरवेज, लुफ्तांजा, सिंगापूर एअरलायन्स हे जे थंय ऑपरेट जातात ते आमकां हांगासर ऑपरेशनल करपाक जाय आनी हांगासर आमी हाडपाची गरज आहा तांकां. हे जर फ्लायट येत जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या क्वॉलिटीचे टुरिस्ट येतले आनी बऱ्या क्वॉलिटीचे टुरिस्ट येयल्यार आमच्या गोंयचें नांवूय आमच्या वयर मेरेन आख्या देशा पर्यंत पावतले, आमच्या वर्ल्डा मेरेन पावतले. स्पीकर सर हे करूंक जाय जाल्यार हेंचे कडेन हे एअरलायन्सा कडेन आमकां टाय अप करपाची गरज आहा. ते कशें करप ते तुवें लायन अप करून चीफ मिनिस्टराक उलोवचें पडटलें. ते सेकंड पॉयंट ट्रान्झीट विजा रिफॉर्म्स. सर स्पीकर सर ई विजा करपाक जाय आमकां. ई विजा व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जर हे करतलो जाल्यार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हेंचे कडेन बसोन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान हे ई विजा करपाक जाय. कित्याक ई विजा केले जाल्यार हांगासर जे ले ओवर नाल्यार ट्रान्झीट हब करता जाल्यार 24 hours 72 hours जो टुरिस्ट हांगा रावतलो तेका आमी ई विजा गोंयान भितर सरपाक करपाची गरज आहा. स्पीकर सर दुसरो थर्ड पॉयंट क्युरेटेड ट्रान्झीट टुरिझम पॅकेज म्हणजे कितें? म्हणजे शॉर्ट टूर्स. जर हांगासर 72 hours जर कोण टुरिस्ट रावता म्हणजे ट्रॅव्हलर रावता जाल्यार तेका आमी बरे पैकी हांगासर शॉर्ट स्टे आनी रावपाक फॅसिलिटीज हांगासर दिवची गरज आहा. तेका शॉर्ट टूर्स तांकां करपाची गरज आहा आनी हे करतलो जाल्यार एअरलायन्साच्या आयटनरीचेर तांकां घालचें पडटलें. म्हणजे एअरलायन्सा तिकीट बूक करता तेचेरूच हे शॉर्ट टूर्स तेंचे थंयसर तांकां हे करचें पडटलें, पॅकेज दिवची पडटली. स्पीकर सर फोर्थ वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर एअरपोर्ट आमकां करपाची गरज आहा. वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर केले जाल्यारूच हांगासर टुरिस्ट आनी बरे बरे व्हडले व्हडले एअरलायन्स एट्रॅक्ट जातले. स्पीकर सर हेतून इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार ट्रान्झीट हॉटेल्स, अपग्रेडेड इमिग्रेशन काउंटर्स, सेल्फ चेक किओस, कम्फर्टेबल लाऊंज, ड्युटी फ्री हे आमकां करचे पडटले. हे चवथो पॉयंट म्हाजो. स्पीकर सर फिफ्थ पॉयंट सिमलस कनेक्टिविटी टू टुरिझम झोन. स्पीकर सर हे जर कनेक्टिविटी करतले जाल्यार हे करता आसतना आमकां रस्ते जावं ट्रान्सपोर्टेशन जावं हे इजी करचें पडटलें. कित्याक 72 hours जर खंयचो टुरिस्ट हांगा रावतलो ले ओवराचेर जाल्यार तेका कनेक्टिविटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तेका ओल्ड गोवा वयचें पडलें जाल्यार तेका कसले डिफिकल्टीज त्रास जावंक जाय. एक तर शटल सर्वीस नाल्यार हांव तुज्या डिपार्टमेंटान तुजे GTDCचे काउंटर आहा ते टॅक्सी काउंटराक लायन अप करूं शकतात. सो जेणे करून टुरिस्टांक त्रास जावचो ना आनी सगळे म्हणजे कोस्टल बेल्ट जावं खंयच्या वचपाक जाय किंवा आनी खंय वचपाक जाय हांगासर जाल्यार ओल्ड गोवा वचोंक जाय जाल्यार ते करूं शकता. सिक्स्थ पॉयंट ह्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर टुरिझम मिनिस्टर आयकपाचें इंट्रस्ट ना दिसता. सिक्स्थ पॉयंट इन्सेंटिव्स फॉर एअरलायन्स. तर स्पीकर सर जर आमी एअरलायन्साक येदे व्हडले एअरलायन्स जर हांगासर हाडटा जाल्यार तांकां आमी
जॉईंट मार्केटिंग तेंच्या वांगडा करचे वांगडा जॉईंट मार्केटिंग कॅम्पेनिंग करचे पडटले तुझ्या डिपार्टमेंटान तेंच्या वांगडा आणि ते करतलो जाल्यार तुका तांकां लँडिंग फीज म्हणजे सिव्हिल एव्हिएशन येयलो हांगासर लँडिंग फीज पार्किंग फीज हे तुका बसोन करचे पडटले ते चीफ मिनिस्टर बसोन करचे नाल्यार जावपाक ना हे लँडिंग फीज पार्किंग फीज हे एअरलायन्साक तुमी कमी करून दिवचे पडटले जेणे करून तांकां थंयसर बिझनस म्हणजे ट्रान्झिट हब जावं शकता सो स्पीकर सर हे सांगता आसतना इतलो डिमांड नंबर 78चेर हांव इतलेंच उलोवंक सोदतालो की हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंया म्हणटा ते रिवायव परत जातले आनी बरे क्वॉलिटीचे टुरिस्ट परत येतले सो हेचेर मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हेचेर काम करचें स्पीकर सर डिमांड नंबर 82 IT EMC तुवें स्पीकर सर कितली वर्सां जाली तो प्रोजेक्ट सुरवात केला पूण थंय शिरकोन उरला पण जेन्ना IT मिनिस्टर आमचो चार्ज घेतला ते पासून ते फुडें सरला आयज थंय स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक रेडी जाल्लो आहा बारीकशे कितें 2% कितें उरला काम ते बेगिनात बेगीन असेंब्लीजान इनॉग्रेट करया लास्ट टाइम LAQ मागलेले तेचेर तुवें सांगलेले 1800 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून थंयसर 3 कंपनीज येतात ऑलरेडी तेंच्यानी कामूय कंप्लिशनाक येयला सो बेगिना स्कील कित्याक स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉकाचेर तूं 300ची बॅच म्हणून सांगला 300ची बॅच 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग तेंकां आयज जर स्टार्ट केले जर 6 म्हयने जर ते इंडस्ट्री स्टार्ट जाता जाल्यार त्या भुरग्यांक आमकां 1800 भुरग्यांक थंयसर जॉब क्रिएट जातले आणि माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ती जागा म्हणजे शेतकरी थंयसर पीक पाणी काडटले तेंची जागा गेल्या आणि ते रावले केन्ना भुरग्यांक आमचे जॉब मेळटले दुसरे तुवें प्रॉमिस केला की थंयसर बाकीचे फेसिलिटीज आहा कॅन्टीन जावं अदर एक्टिविटीज ते थंयसर लोकल्सांक दितलो म्हणून ते लक्षांत धरचे आणि ह्यो बेगिनात बेगीन EMC प्रोजेक्ट आहा तो बेगिनात बेगीन कमेन्स करचो रस्त्याचे कनेक्टिविटी आहा रोड कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी जाला टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आहा तो बेगिनात बेगीन जातलो आणि म्हाका खात्री आहा हे 2 ते 3 म्हयन्या भितर ह्यो प्रोजेक्ट तूं स्टार्ट करतलो थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support today's demands listed in the order. Speaker sir, tourism हाचेर उलयतना आमकां पयले फावटी एक बरो ट्युरिजम मिनिस्टर मेवल्लो आहा गोंयान आनी ट्युरिजम गोंयचे फुडें व्हरतलो म्हणून सगळ्या गोंयकारांक एक आशा आहा 3 वर्सां तेका कंप्लीट जाता आतां आनी लोक लागसून तेका पळयता की रोहन बाब will bring the required change in tourism sector, not only on the beach, but in the hinterland of Goa as well. Right from Sange up to Madam's constituency. जे टुरिस्ट हिंगासर सगळ्याक फ्लो जावपाक जाय सगळ्याक टुरिस्ट वचपाक जाय whether it is to promote our churches, temples, other religious places, to promote our architecture, our old monuments, our forts, to go to see the caves, waterfalls. आतांच उलयतालो हांव हिंटरलँड ट्युरिजमाचेर पयलीं उलोवंक सोदता जे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान प्रमोट करपाक जाय बीच ट्युरिजम सगळे लोक जाणात सगळे ट्युरिस्ट पयले गुगल करतात ते पण हाऊ आर वी गोइंग टू प्रमोट द हिंटरलँड ट्युरिजम ऑफ द स्टेट जे सावरी वॉटरफॉल्स आसूं मायनापी वॉटरफॉल्स आसूं बॉटनिकल गार्डन आसूं सेलावली डॅम इतलो सुंदर दिसता ह्या दिसांनी वचत जाल्यार थिंगा पळोवपाक पूण तेजे ते हे जे आहा पळोवपाक कोण वचना म्हणजे कोणे तरी म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाची गरज आहा somebody has to push them आनी बुडबुड्याचे तोय म्हाका दिसता आदी जेन्ना आमचो आमदार आदी उलयतालो बुडबुड्याचे तोय पूण until unless we do not tell the Indian tourists and the foreigners they will not know बुडबुड्यांचे तोय म्हणजे कितें आमी प्रॅक्टिकली थिंगा वचोन जेन्ना ताळयो मारल्यो तेन्ना कळलें की बुडबुडे येता म्हणून सो अशें असले आमचे गोंयान आहा आमकां एक गॉड गिफ्ट दिल्लें आहा पूण हिंटरलँड ट्युरिजम जो तर आमी फुडें व्हरोंक सोदता नेत्रावली वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसूं
थिंगा एक होम स्टे आदी चालू केल्लो आंगण म्हणून एनजीओन हांव गेल्लो तो इनॉग्रेट करपाक म्हाका अजुनूय उगडो आसा पूण आतां तो फुडें वचना तो आतां फुडें वचोंक ना म्हणजे खंय तरी तेका जो प्रोत्साहन दिवपाक जाय डिपार्टमेंटान जे तेका फुडें व्हरपाक जाय ट्युरिझम डिपार्टमेंटान ते प्रमोट करपाक जाय जीटीडीसीन हो प्रमोट करपाक जाय ह्यो विलेजी प्रमोट करपाक जाय all these villages which are in the hinterland of Goa has to be promoted and एक आता कॉन्स्टिट्युएन्सीचो उल्लेख केला पळय तो सांगे अशे कितकेशेच आहा मॅडमीचे दिव्या मॅडमीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा पोरया आमचो हितून आहा मया आहा खूब वस्तू आहा पळोवपा सारक्यो भरपूर वस्तू आहा Honorable member, continue after tea break. Yeah. Now is adjourned till 4:30. ना रे Ron.